आता विशांता कडेन सनी स्टेशन आहे थंय आहा पळय ताजे ऑपोजीट आसा आनी थंय पळय हो जो मॅन होल आसा सिवरेजाचो चेंबर आसा तो ओवरफ्लो जावपाक लागला आनी रॉ सिवेज आहा ती ओवरफ्लो जावन हे पळय 8 दीस जाले आतां आनी लोकांच्या घरांतल्यान वयताले. हें घर आमचे बाब रामदास च्यारी जो म्युन्सिपालिटीचो सुप्रिटेंडंट आशिल्लो रिटायर जाल्लो तो ताजें घर आनी ताजे हातूंतल्यान फ्लो जाताले. आतां थिंग मातशी आडसाड लायल्या आनी आतां गटरान सोडला समजला. आनी हेच भाशेन लास्ट इयरूय जाताले हे आतां हे सेकंड टायम. सो एवरी इयर हे भाशेन जावपाक लागले जाल्यार आनी कितें उरलां. हे सिवरेज सिस्टम आमी फेलियर म्हण आमी इवन कन्स्ट्रक्शना टायमार आमी पॉयंट आवट करताले कशे भशेन सब स्टँडर्ड चलताले ते. पूण आज इफेक्ट आतां कळून येता. सेकंडली एक मेशीन म्हण घेतिल्लें रोबोट म्हण तुमगे आज जाता पळय निलेश काब्राल येवन मागीर तें इनॉग्रेशन केल्लें आनी हो हें मेशीन ONGC फावंडेशना थ्रू गेल्लें फॉर अरावंड 32 lakhs समजला. आनीक मारगांव म्युन्सिपालिटी सिवरेज सांबाळट म्हण डिक्लेरेशन दिल्लें आहा ONGC फोट सांगून आमदारानूय फोट सांगला आनीक म्युन्सिपालिटीनूय फोट सांगला. अशें सिवरेज डिपार्टमेंट सेपरेटूच आसा पूण तें मेशीन कित्याक चलना हांगा कित्याक आमचे जे मॅन होल्स आसा ते रिंग टायप आहा कॉन्क्रिटा रिंग घातल्या आनी तो मॅन होल आहा तो सायडीन आसा. इट इज नॉट एक्झॅक्टली एट द सेंटर. जे ओपनिंग आहा तें सेंटर आसल्यार तुगे ते मेशिनांतल्यान ते हॉपर आहा तो देंवून ते काडपाक मेळटा. सो ती आमकां शिरी पडना. इन्स्पायट ऑफ दॅट तें मेशीन घेतिल्लें आनी आतां तें खूंय आसा म्हूण देवा खबर. पूण वॉट एवर इट इज आमकां जाय की जाता तितले बेगीन हें सॉल्व करचें आनी पर्मनंटली सॉल्व करचें. परतून येवपा जायना हांगा हें. सो आनी लोकांकूय त्रास जावपा जाय कित्याक हाजेर पयलीं त्या दुयेंस जावपा सारकें हें जाता. तुमी एक एपिडेमीक स्प्रेड केल्ल्या भशेन जाता हांगा हे इतले हे सिवरेज सिस्टमांतल्यान. सेम इश्यूज आहा हांगा स्टेशन रोडाचेर सगूण हॉटेल आहा थंय आनी एंटायर रोडा वयल्यान ओवरफ्लो जावपाक लागला सिवेज. सो हें मडगांव कसले सुमार तुमी सिवरेज सिस्टम प्रोवायड केल्ले आहा हो एक लोकांचो प्रश्न आहा. आनी जाता ते भाशेन आमी डिमांड करता की हें सारकें करचें सो दॅट लोकांक आनी त्रास जायना जावपाक. रायट फ्रॉम द टायम जे काम चलतालें सिवरेज सिस्टमाचेर त्या टायमार साकून आमी व्हिडिओ काडून इंजिनियरांक तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी दाखोवन दिल्लें आहा कशे भाशेन हॅझर्ड सब स्टँडर्ड काम चलतालें तें. पूण कोणेंय लक्षान घेवना आनी आमी सांगिल्लें हेजे मुखार आज परिणाम मुखार दिसचे पडटलो आनी तेंच जावपाक लागला समजलें. सगळें सब स्टँडर्ड वर्क तें आमी दाखोवन दीत आशिल्ले. आतां एक टायमार सांगपा पडटा आजच्या दिसा आमकां अशें दिसून येता की सेप्टीक टँक बरें आशिल्लें म्हण. हे भाशेन सपोज इतली होलसेल ओवरफ्लो जावपाक लागले जाल्यार आनी कितें उरलां. सेप्टीक टँक ओवरफ्लो जातालो तेन्ना इंडिविज्युअल आपलो टँकर बी हाडून क्लीन करतालो. आतां हें कोण क्लीन करता. हे डिपार्टमेंटू घटना सोडटा. सेप्टीक टँक आसा ओवरफ्लो जायना. सेप्टीक टँक बरो आसा पूण दुसऱ्याची सिवेज ताज्या घरान येयली समजला. परिस्थिती पळय आपली ओन सेप्टीक टँक बरी आसा कांयच कांय येना कोणा दुसऱ्यांकूय त्रास जायना. पूण दुसऱ्या सिवेज आहा ती ताज्या घराक पावता. म्हळ्यार हे सिवरेज सिस्टमाचे कितले सुमार एडवान्स आहा तें पळयात. घेवपाक फोर्स करतात पूण फायनली हे भाशेन हेच परिणाम जाता. तुम लोकांक सेप्टीक टँक जे कोणाल बरे आहा ते सुद्दां तुमी ते सोड म्हणटा आनी कनेक्शन घे म्हणटात समजलें. ना जाल्यार तुमकां उदका कनेक्शन डिस्कनेक्ट करतलो म्हण तुमकां नोटीस धाडटा. आतां ह्या हाजेर आतां हें घर पळय हें लो लायंग आहा ताका कनेक्शन जाय घेवपाक रेडी आसता पूण ताका हें मेळना घेवपाक कित्याक ही लायन वयर आसा. आतां फाटल्या वाटेन तांकां पायप लायन घायल्यार कितले फावटी बाबडे हें करता आपणा कनेक्शन दिवपाक परत पायप घालपाक हें मागता पूण मेळना ताका. सगळें उदक घाणारे हाडलां आनी हितून घातलां गटरान. तें गटरांतलें उदक डायरेक्ट आमच्या आपशाच्या जाग्या कडेन आपसो आसा आमचो थंय देवूळ तेजे कडच्यान डायरेक्ट आमच्या दारान पावलें सगळें. आनी आमकां बी रावपाक सामको येना सामकी घाण वास सारकें उदक गेलें आसा. आनी 2-3 दीस जाले आतां आमकां तेजो वास येवन सामको काल 4 दीस जाले हे केला. हो फकत पावसानूच प्रॉब्लेम काय पावसान पुरूस जालें सेम अशें. पूण ते पावसानीच जाल्ले काय पावसान चड जाता. पण पावसाचें उदक खंय तरी मिक्स जाता भितर. ते सगळे भितर लोड सकयल येता आमच्या दारान सगळ्यां दारान. सगळीं वाड्यावयली सगळी बेजारल्या सारकी. तो जेवपाक सुद्दां सुशेग ना सगळें तेजो वास. पायप हें जाला ते सेवरेज ओपन जालें ते आतां 8 दीस जाले आयज 9 दीस कितके दिसांनी आयज येयल्या ते कामाक जाल्यार आमकां सगळें उदक सकयल येयलें सामकें घरान गेलें तें उदक सामकें घाण ती सामकें. आनी मागीर आतां ते म्हणटा आज येतले फाल्यां अशें म्हणून कितक्या फावटां वचून येयलें. दामूक सुद्दां घालें दामूनय कॉल हें केलें पूण काल पळोवपाक येयलो तो धाडटा म्हणून सांगलें तें धाडूंक ना. आतां आयज येयलें तें आतां काम चालू. आतां फोन येयल्लो ताजो म्हाका जाल्यार काम चालू आसा म्हटलें हांवें ताका आनी मागीर फोन दवरलो ताणें. तुमच्या घरान बी पावले राती त्या दिसा पावस सोमार दीस पडला पावस न्ही तो त्या दिसा सामकी घाण भितर पावली फाटले वटेन सारकी ते
पळयली न्ही तुवें दाखयला. सगळी फाटल्यान सारकी घाण भितर सारकी वासान कितें जालें आतां तें काडून नाका जालें म्हाका सारकी घाण तुमचें नांव? सगळी म्हाजें राधिका रामदासचारी ओके हें आख्या पडटा आख्या पडटा मालबार तुमचें अजून कनेक्शन जावंक ना ना हेका? ना आमकां फाल्यां तो कनेक्शन दिवचोच ना आपूण उदक वचपाक दिवचोच ना म्हणटा फाटल्यान पूण हे म्हाजें हेजें रांदता तें उदक तें आता तें उदक तें तरी पायप घालून दी इतकें हांव मागता तुमचे आनी कांय ना ते सेवरेज दित ना आनी सेवरेज आमचें टॉयलेट आहा तें सायडीन आसा हय तुका कित्याक दिना सिवरेज लायन? ते म्हणटा हे वयर आसा आनी तुजें सकयल आसा म्हणटा तुम्ही ते- तुम्ही तेका सकयल आसा चंबर सकयल आहा पूण तो दिना म्हणटा म्हाका ते अशी ही वाट वचपाची अशी ती पूण तो पायप दिवचो ना म्हणटा व्हडल्या मनशाक सुद्दां हाड म्हणटा तो असो म्हणटा तो फाटलो पूण हांव Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.